Going to a restaurant and want to speak Konkani confidently? In today's video, we are going to learn a simple real life conversation in Konkani at a restaurant. From finding a table and ordering food to asking for the bill. So don't just watch, listen, and repeat and learn to speak Konkani naturally. Let's begin. Hello, it is very crowded today. Will we get a table for 4 people? नमस्कार, आयज खूब गर्दी आसा. आमकां 4 जाणांक टेबल मेळटले? नमस्कार, आयज खूब गर्दी आसा. आमकां 4 जाणांक टेबल मेळटले? Hello, sir. Yes, please wait for a little while. I'm checking for table. नमस्कार सर. हय, थोडो वेळ राव. हांव टेबल आसा जाल्यार पळयतां. हांव टेबल आसा जाल्यार पळयतां. We wanted a good table with a sea view. Can we sit there? आमकां दर्या दिसता तें टेबल जाय आशिल्लें. आमी थंय बसपाक शकता? आमकां दर्या दिसता तें टेबल जाय आशिल्लें. आमी थंय बसपाक शकता? Yes, look, a very good table outside had just become vacant. Sit here. हय, हें पळयात. भायर एकदम बरें टेबल खाली जाला. हांगा बसात. हय, हें पळयात. भायर एकदम बरें टेबल खाली जाला. हांगा बसात. There is too much wind at this table. Can we sit inside the restaurant? In Konkani, we say, ह्या टेबलाचेर वारें खूब येता. रेस्टॉरंटांत भितर बसूं? ह्या टेबलाचेर वारें खूब येता. रेस्टॉरंटांत भितर बसूं? Yes, sure. Look at this. Inside AC table. Sit here. हय, जाता. हें भितरलें एसीचें टेबल पळय. हांगा बसा. हय, जाता. हें भितरलें एसीचें टेबल पळय. हांगा बसा. Great, we will sit right here. Please give us the menu card quickly. बरें बरें. आमी हांगाच बसता. मातशें मेन्यू कार्ड बेगीन दी. बरें बरें. आमी हांगाच बसता. मातशें मेन्यू कार्ड बेगीन दी. Yes, sir. Here is the menu card. I will bring water in a minute. हय सर, हें घेयात मेन्यू कार्ड. हांव 1 मिनटान उदक हाडटा. हय सर, हें घेयात मेन्यू कार्ड. हांव 1 मिनटान उदक हाडटा. Please ensure the water is very cold. उदक बरें एकदम थंड आसा का पळय. उदक बरें एकदम थंड आसा का पळय. What cold drink would you like to have before the meal? जेवपा फुडें तुमकां कितें थंड पिवंक जाय? जेवपा फुडें तुमकां कितें थंड पिवंक जाय? Give me 1 fresh lime soda with sugar. म्हाका एक फ्रेश लायम सोडा साखर घालून हाड. म्हाका
एक फ्रेश लाईम सोडा साखर घालून हाड. अँड गेट 2 कोल्ड मिल्कशेक फॉर माय फॅमिली. आणि म्हज्या घरच्यांक 2 थंड मिल्कशेक हाड. आणि म्हज्या घरच्यांक 2 थंड मिल्कशेक हाड. डू यू हॅव कोकम ज्यूस अवेलेबल? तुमचे लागीं कोकम ज्यूस मेळटा? कोकम ज्यूस इन कोंकणी वी से सोलकडी. तुमचे लागीं कोकम ज्यूस मेळटा? Yes, our सोलकडी is very good and fresh, made with coconut milk. हय, आमची सोलकडी एकदम बरी आणि ताज्या नाल्लाच्या दुदांतली आसा. हय, आमची सोलकडी एकदम बरी आणि ताज्या नाल्लाच्या दुदांतली आसा. Then bring us 2 glasses of cold सोलकडी as well. तर आमकां 2 ग्लास थंड सोलकडी बी घेऊन येयात. तर आमकां 2 ग्लास थंड सोलकडी बी घेऊन येयात. Which good fish do you have for starters today? आयज खावपाक खंयचें बरें नुस्तें आसा? आयज खावपाक खंयचें बरें नुस्तें आसा? Fresh stock came this morning. We have kingfish, चोणाक and big prawns. आयज सकाळीं नवो माल आयला. विसवण, चोणाक आनी मोठी सुंगटां आसात. आयज सकाळीं नवो माल आयला. विसवण, चोणाक आनी मोठी सुंगटां आसात. How is the चोणाक prepared? रवा fry or masala fry better? चोणाक कसो केला? रवा फ्राय का मसाला फ्राय बरो लागतलो? Take the चोणाक रवा fry, sir. It turns out very crispy and good. चोणाक रवा फ्राय घेयात सर. एकदम कुरकुरीत आणि बरो जाता. चोणाक रवा फ्राय घेयात सर. एकदम कुरकुरीत आणि बरो जाता. All right, then prepare 2 plates of चोणाक रवा फ्राय. बरें, तर 2 प्लेट चोणाक रवा फ्राय कर. बरें, तर 2 प्लेट चोणाक रवा फ्राय कर. And how do you serve the prawns? What is its price? आणि सुंगटां कशी दिता? ताची किंमत कितली आसा? आणि सुंगटां कशी दिता? ताची किंमत वा दर कितलो आसा? The prawns rava fry is 400 rupees per plate. सुंगटां रवा फ्रायचे 400 रुपया प्लेट आसा. सुंगटां रवा फ्रायचे 400 रुपया प्लेट आसा. That's fine. Pack 1 plate of good big prawns fry as well. बरें, 1 प्लेट बरी मोठी सुंगटां फ्राय करून पॅक कर. बरें, 1 प्लेट बरी मोठी सुंगटां फ्राय करून पॅक कर. Don't forget to bring some salad and lemon along with the starters. Starters वांगडा थोडो सालाद आनी लिंबू हाडपाक विसर नाका. Starters वांगडा थोडो सालाद आनी लिंबू हाडपाक विसर नाका. What do you want for the main course? Will you take a Goan thali or rice curry? Main coursean तुमकां कितें जाय? गोवन थाली घेता काय शीत कडी? मेन कोर्सान तुमकां कितें जाय? गोवन थाली घेता काय शीत कडी? We all want a Goan fish curry and rice. आमकां सगल्यांक गोवन नुस्त्याची कडी आनी शीत जाय. आमकां सगल्यांक गोवन
नुस्त्याची कढी आणि शीत जाय. But please tell the chef not to make the curry spice mix too hot, that is spicy. पूण शेफाक सांग कढी चड तीख करनाका म्हूण. पूण शेफाक सांग कढी चड तीख करनाका म्हूण. Get one curry very mild for the children. भुरग्यां खातीर एक सामकी सादी कढी हाड. भुरग्यां खातीर एक सामकी सादी कढी हाड. Will we get a good stuffed mackerel? तुमचे लागीं बरो भरिल्लो बांगडो मेळटलो. तुमचे लागीं बरो भरिल्लो बांगडो मेळटलो. Yes, sir. We have mackerel stuffed with reshado masala. It's very good. होय सर, आमचे लागीं रेशादो मसालो भरिल्लो बांगडो आसा. एकदम बरो जाता. होय सर, आमचे लागीं रेशादो मसाला भरलेलो बांगडो आसा. एकदम बरो जाता. All right, then get one mackerel along with the main course too. बरें तर एक बांगडो लेगून मेन कोर्सा वांगडा हाडात. बरें तर एक बांगडो लेगून मेन कोर्स वांगडा हाडात. Please give some water to my child. The water here is finished. मातशें उदक दी म्हज्या भुरग्याक. हांगा उदक काबार जाला. मातशें उदक दी म्हज्या भुरग्याक. हांगा उदक काबार जाला. The food was absolutely excellent. We loved the flavor of the spices. जेवण सामकें बरें आशिल्लें. मसाल्याचो स्वाद खूब आवडलो. जेवण सामकें बरें आशिल्लें. मसाल्याचो स्वाद खूब आवडलो. The fish was completely fresh. It tasted good. नुस्तें एकदम ताजें आशिल्लें. बरें लागलें. नुस्तें एकदम ताजें आशिल्लें. बरें लागलें. The meal is finished. Please clear the empty plates from the table. जेवून जाला. सगळी खाली प्लेट्स टेबला वयली काड. जेवून जाला. सगळी खाली प्लेट्स टेबला वयली काड. We are leaving now. Please bring our bill. आमी आतां वता. मातशें आमचें बिल हाड. आमी आतां वता. मातशें आमचें बिल हाड. Yes, sir. 1 minute. I will go to the counter and get the bill from the computer. होय सर, 1 मिनट. हांव कावंटराचेर वचून कंप्युटरान बिल काडटां. हांव कावंटराचेर वचून कंप्युटरान बिल काडटां. Let's check how much money it cost all together on this bill. सगळे मेळून कितले पयशे जाले ह्या बिलाचेर पळोवया. सगळे मेळून कितले पयशे जाले ह्या बिलाचेर पळोवया. All together it has come to 2,400 rupees. सगळे मेळून 2,400 रुपया जाल्यात. सगळे मेळून 2,400 रुपया जाल्यात. Does credit card work here or can I do GPay? हांगा क्रेडिट कार्ड चलता काय जीपे करपाक जाता? हांगा क्रेडिट कार्ड चलता काय जीपे करपाक जाता? Yes, sir. Both work. The QR code is attached to the table. Please scan it. होय सर, दोनूय चलता. QR code टेबलाचेर लागला. स्कॅन करात. I have transferred the money via phone. Please check the screen if you received it. हांवें पयशे ट्रान्स्फर केल्यात. येयलात जाल्यार चॅक कर. Yes, sir. Received the money. Thank you very much. Please come again. होय सर, पयशे आयल्यात. खूब देव बरें करूं तुमकां. परत येयात. परत येयात. Yes, we love the restaurant. We will come again. Thank you. होय, आमकां हें रेस्टॉरंट खूब आवडलां. आमी परत येतलीं. देव बरें करूं. So now you know how to have a simple conversation at a restaurant in Konkani. Practice these sentences aloud and try
using them the next time you visit a restaurant. If you really enjoyed learning Konkani with me, like this video, share it with someone who wants to learn, and subscribe for more simple everyday conversations. Thank you.